म्हज्या भयणी भावांनो, 1594 ह्या वर्साक फ्रांस देशांत जेनिवा ह्या शारांत त्या वाठाराच्या बिशपान विस्वान पाद्रींक आपोवन असो उलो केलो की शाबले ह्या प्रोविन्स ह्या वाठारांत वचूंक परतून वचून थंयचो भावार्थ उत्पन्न करूंक. त्या वाठारांत सुमार 50 कॅथलीक पाद्र्यांक भायर धाडले, जायत्यो इगर्ज्यो लासून उडयल्ल्यो आनी जायते त्रास त्या कॅथलिकांक दिल्ले. आनी ह्या वाठारांत परतून वचूंक आनी ह्या लोकांचो भावार्थ परतून हाडूंक हो बिशप तांकां उलो करता. आनी कोणूच थंय वचूंक तयार जायना. पूण एक आवाज येता पाद्री मदींतल्यान आनी तो म्हणटा, दुनिया तुका दिसता जाल्यार म्हाका धाडूंक जाल्यार हांव तयार आसां. आनी हो आवाज जावन आसलो फ्रांसीस दे सेल्स. आयज जो सांत आमी जाची परब आमी समारंभता तो हांगा वचोंक तयार जाता. आनी हें आयकून ताच्या बापायक तो म्हणटा हें ताणें पिश्यां भाशेन ताणें चिंतलां म्हणून, कित्याक थंय वचोंक जायतें कठीण. तरी आसतना तो वयता तो पिसो म्हूण तो समजता. आनी कोणें देखून आसत जाल्यार तें तेंच समजता आसतलें. पूण तो आपलें कितें डिसिजन घेतलां तें तो फाटीं पडना आनी तो मुखार वयता. कित्याक तो जाणा देवाचें मिसांव हेंच की आपूण थंय वचोन ताचो भावार्थ परतून हाडूंक. म्हज्या भावांनो, आयज शुभ वर्तमानांत देखून आमी तशेंच पळयता. जेजू आपल्या कार्यांत बुडलेलोच आसा आनी तो ताजें काम करता आसतना ताका जेवंक देखून वेळ मेळना. आनी हें पळोवन म्हज्या भयण भावांनो, ताचे घरचीं ती म्हणटात ताची मोत फिरल्या, तोय पिसो जाला अशें करून म्हणटात. म्हज्या भावन भयण, जेन्ना आमकां देवान जें कार्य दिलां तें आमी आपणायतात जशें जेजून आपणायता त्या भाशेन तो त्या कामांतूच गुल जाल्लो आनी आमच्या सगळ्यांच्या मोगान जेजूच्या देवाच्या राज प्रगटणेच्या मोगान तो बुडून तें काम तो करतालो. आयज म्हज्या भयणी भावांनो, आमकां दरेक क्रिस्ती फाटलावदाराक तेंच करूंक जाय. आमी आमच्या जिविताच्या नदर मारून पळया. आमकां जें मिसांव दिलां आमी आमच्या बावतिस्मा वरवीं ह्या मिसांवांत भागेलीं जाल्यां. जेजूच्या सर्गीच्या राजाच्या प्रगटेच्या ह्या मिसांवांत आमी भागेलीं जाल्लीं आसात. आमी आमच्या जिवितांतल्यान हें करतात काय वो आमी केन्ना आमकां कितें दिसता तेन्नाच आमी बरें करतात काय? जेन्ना असले कठीण कश्ट येतात आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमचो भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक पावतात काय? हो प्रश्न आमी करूंक गरजेचो. वो आमी लोक आमकां म्हणटात कितें म्हणटा जाल्यार आमी फाटीं सरतात काय? हें आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आनी ह्या भाग्यवंत ह्या सांताच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमकां देवा लागीं बळ आनी शक्ती मागुया. आमी आमच्या जिवितांतल्यान भावार्थ जो आमकां आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांचो भावार्थ उत्पन्न करूंक देवाचें बळ आनी शक्ती आमी मागुया.